सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी जशें की लास्ट विडियोन हांवें तुमकां सांगलेलें ना आमकां मडगांव वचूंक जाय म्हणून. सो फायनली आमी आतां मडगांव वयता आनी घरा कडसून भायर सुद्दां सरली. सो खंय आहा रे आमी आतां सद्या? पिर्णा आसा न्हय? सद्या आमी पिर्णा आसा म्हणजे आमच्याच हांगसर आसा, बट घरा कडसून आमी भायर सरली वचपाक. कारण एक्चुली आमी सकाळी नाही बेगिनाच भायर सरपाची आसली, बट पॉसिबल जावंक ना. तेका लागून संजयाक लागून संजय खूब लेट येयलो, तेका लागून आमकां लेट जालो. तरी पण आतां आमी भायर सरल्या. सो पळोवया कितल्या मेरेन मडगांव पावता ती. आनी एक तर हांगसर कडक वत आसा, मदींच पावस पडटा. सो बऱ्या भशेन पावोंक जाय आमी, कारण येवपाक बी मागीर भरपूर नाही टायम जाता तेका लागून. आनी आयज सुद्दां आमी भरपूरशे सबस्क्रायबरांक मेळटली, भरपूरशे सबस्क्रायबर मेळटले आमकां. पळोवया शूट करपाक पॉसिबल जाल्यार करतले, और ती सपोज कम्फर्टेबल आसा जाल्यार आमी शूट करतली, नाल्यार करची ना. रे हाय कर मरे. सो संजय तुमकां हाय करता. आनी हांगसर व्यू नाही खरोच बरो आसा, कडक वत आसा न्हय, सो स्काय बी बरो दिसता, दाखयता तुमकां. सो पळय हांगसर न्हय स्काय एकदम बेस्ट दिसता सामको, बरें वत आसा न्हय. हे पळय लास्ट टायम सुद्दां दाखयल्लो हांगसर व्यू बरो आहा म्हणून. आनी हांगसर न्हय हे बी आसा हरण. लोक हांगसर हरण येता व्हरपाक, हरण बी आसा. हरण आहा मरे, लोक हांगसर हरण येता न्हू व्हरपाक. हे पळय हरण आसा. सो गायज चला या, ऑलरेडी आमकां लेट जालो. सो हांगसून वयता म्हणसर आनीक लेट, हेका लागून तो लेट. कितें या कितें या चल तर या चल चल मरे. संजय तो थंय गेलो. कमिंग बरें दिसता न्हू, स्काय बरें दिसता पळय. बेस्ट सामको व्यू आसा हांगसर. हय कॅमेरा घेतलो का म्हाकाच पळयता सगळे. कॅमेरा हातीन आसलो का म्हाकाच पळयता न्हू सगळे. थोड्यांक खबर नासता न्हय कॅमेरा म्हणून, मोबायलाचेर तुका कळटा न्हू. सॉरी पांय लागलो. सो गायज सद्या आमी आसा पेड्यान, आनी पेड्यान एक ऑर्डर दिली आनी एक सबस्क्रायबर सुद्दां मेळ्ळे आमकां. भरपूर लॉरिना म्हणून तेजें नांव, भरपूर बरें दिसलें आनी तिणें म्हाका गिफ्ट सुद्दां दिलें. सो एक्चुली गरज नासली हेजी लॉरिना, बट खरेंच मना पासून थँक्यू. आनी इतलें बरें दिसलें उलोवन जाणा हांवें शूट करूंक ना, कारण जशें तुमकां हांवें सांगलेलें कम्फर्टेबल आसा जाल्यार व्हिडियो घेतलें म्हणून. सो संजय कशें दिसलें? बरें दिसलें उलोवन न्हू, भरपूर बरें दिसलें उलोवन. सो आतां हांगच्यान आमी डायरेक्ट मडगांव वयतली. आनी मातसो पावस येवन गेलो हांगसर. म्हाजे कडेन रेनकोट आसा, संजया कडेन रेनकोट ना, तो प्रॉब्लम आसा मातसो. ते घाल भितर. रेनकोट घे मरे. रेनकोट घेवपाक पयशे ना. पयशे ना खंय, वारो बरो येयलो. ते डिकीन घाल.
घातले सँडल घातले बरी दिसता आणि आयचो ब्लॉग सुद्धा हांवें फोन तर घातलो कारण तुमचा पावस ना वयतली बरो पावस पडटा कोण सोड हांगा मोठा दिसता हे आमच्या हांगसर इतलो पावस ना न्हू रे आमच्या हांगसर पावस ते हांगसर फक्त बेश्टो वारो आनी पावस वारो चड पूण आमच्या त्या सायडीन असो पावस पडना सद्या हांवें रेनकोट घेतला सद्याक रेनकोट हाडूंक ना तो प्रॉब्लम थंयसर पावस पडटा हांगसर वारो चड पावस काय कसला आतां आता मातसो कमी जालो बारीकूय पडना एकदम येता तो व्हडलो वारो घेवनूच येता व्हडलो व्हडलो थेंबे सामकें चडान चड ऑर्डरी कवर केले आनी आतां मडगांव वयता मडगांव पावूंक ना अजून आमी वेर्णा आसा न्हू रे वेर्णा आसा सद्या आमी सो रावले पावसाक लागून कमी जाला न्हू ना पडटा बेश्टो वारो मारता पावसान मागीर एक तर कमी जाल्यार एक तर बंद सत्री तसोच राव एक तर बंद तरी सगळे भिजपाक जाले पूण शी भिजली सगळी आनी कुर्ता घातला हांवें सगळो भिजलो तुझ्या जाग्यार ते चिखलान रावता तरी ते चिखलान रावले मागीर तेच डाग मागीर पॅन्टीक लागता तुज्या सांगता ते आयकत ना जाल्यार आयकत जाल्यार मरोंक जाय तुगे चिखलातले मातशे फुडें वच आनी घाल म्हटले आयकत ना तेच पॅन्टीक तेच पांय मागीर रेनकोटाक लागता मागीर तेच पांय तुजे पॅन्टीक लागतले मागीर मार बॉक डाग लागलो चिखल लागलो सत्री पण वाकडी झाली पाय बुरशे झाले सामके होय बुरशी झाले चिखलान रावता आनी बुरशी जाले चिखलानच गाडी थारयली मरे आपण पळय सत्री घेवन कसो रावला जो चल आता ये सत्री वाकडी जाली पळय ती सत्रेची सामकी वाट नाही री ते कितें हे कितें रे संजय सत्रेची हालत पळय कितें केली न्ही मोडले मरे ते अरे सत्री मोडली मरे ती बाबा म्हज्या चल जालें तशीच उरतली ती तशीच उरतली ती सत्रे काय ना ते आता मम्मी आता तापयते तुका सत्री मोडली म्हणून हा कितें रे चल या आता सत्री काय उरोंक ना सत्री सामकी मोडून गेली मम्मी म्हणटाली आपली सत्री मोडली म्हणून हांगा पळय हांगा सगळे वत न्हू हांगा वत म्हणटा थंय पावस सगळे विचित्रच हांगसर अजिबात पावस ना हांगसर कडकडीत वत असो सामकें सगळे कडेन वेगवेगळे मदींच पावस पडटा मदींच वत हांगसर तर बरें वत आसा बरें कितलें वत आसा पळय आनी थंय एकदम सामको व्हडलो पावस जोरान कितें रे पोटाक लागलेली
सो गाईज फायनली आम्ही मडगांव पावली आणि ऑर्डरी जे असले मडगावचे ते बीन कंप्लीट केले. सध्या मडगांवान आम्ही बस स्टँडाचेर आसा आणि ऑर्डरी जाले आमचे हांगा असले तर जाले. पावसान काळोख केला म्हणून मातशी रावले. पावस येता नाही तेका लागून. आणि आता वेर्णा वयतली न्हू आमी. आता वेर्णा वयतली. आता वेर्णा आसात आमकां ऑर्डरी ते कंप्लीट करतली आणि त्याच्या मागीर आमच्या त्या सायडीन सुद्दां ऑर्डरी आसा दारगळी बी सो ते कंप्लीट करतली बरें. आणि त्याच्या पयलीं पळोवया आतां जेवपाक बी वयतली आमी. सो जेवपाचो टायम जालो नाही 2 जायलेली. सो जेवतली बी आणि त्याच्या मागीर कंटिन्यू करतली परत. सो पावसान पळय काळोख केला आणि बस स्टँडार आसा आमी सारकी. हे पळय या न्हू आमी आतां. पावस येता म्हणसर रावली जाल्यार हांगाच उरतली. हय आमी पेडण्याच्यान येयले. खंय खंय येयलो? सो गायज आमी येयली कोलवा बीच. सो ऑर्डरी तर जाले नाही मडगांवा आमचे कंप्लीट. सो संजय म्हणपाक लागलो चल कोलवा बीचार या, कोलवा बीच पळोवया. सो हांगसूनय उदक आहा पळय. तू फर्स्ट टायम येयला न्हू? येवंक नासलो केन्ना न्हू? सो हांव नाही कितल्या वर्सांनी येयला कोलवा बिचार जाणा. धाकटे आसतना येताली आमी मावशी बी. हांगसर 2-3 दीस रावताली आणि वयताली. इतले भरपूर वर्सांनी येयला. लाराबुरी येता पळयात. कितली मोठी लारां आसात जाणा. आणि रेड फ्लॅग मारले सगळी कडेन. हांगसर उदक येता आसतलें वयर मेरेन कारण हे आसा न्हू सद्या पावसाचे हे. वयता सारको पळया सगळो. हय सारको सगळो पळोवन घे. सो गायज थंय या यो. पावस पडटा तरी लोक न्हू वयतात. ते पावस चालू आसा तरी लोक येतातच बिचाचेर न्हू. लोकांक भंय ना. अजुनूय लोक आहात पळयात. गर्दी आहा सामकी. लोकांक भंय बीन दिसना पावसान सुद्दां बिचाचेर येवपाक. पळयात लारां. माझ्या वाण्यांची चपलांचे डाग ना मार्किंग येता न्हू. माझी येना. नाही ना. बरी लारां येतात पळया. एकदम बेस्ट सामकी. ते सेपरेट हे सेपरेट ना रे. हय हे मातशी बिचा वयले न्हू. न्हावपाची न्हू. हय हय न्हावपाची न्हू पावसांतली. पावसांतली बिचार न्हावपाची न्हू. मजा येता.
संजय पांय बुडोवपाक गेला भायर. लारां मात बरी येतात, क्लीन सामकी, बरी मोठी येतात. जालें फोटोग्राफी करता कितें? तारा पळय खंय मेरेन येता ती, वयर मेरेन येता सामकी. यो आनी पोटाक इतली भूक लागली ना, आतां आमी बिचावरसून वयतली आनी जेवपाक वयतली. सो ऑर्डरी कंप्लीट जालें न्हू आमचें, म्हणून आमी एक्सप्लोर करपाक गेली. संजय आमचो खूब दिसांनी भायर गेल्या उपरांत कितलें फ्रेश फील जाता ना. भरपूर बरें दिसतालें आयज हांगसर आनी बिचार भरपूरशें बरें दिसतालें. एकदम शांत वातावरण आसलें आनी आजुनूय तशी गर्दी आसली. पावस चालू आसलो तरी बट गर्दी ही आजुनूय बिचाचेर आसात आनी भरपूरशे आमचे डिस्कशन गजाली चालू आसले. आनी कसले कसले व्हिडियो करुया, खंय एक्सप्लोर करपाक या. आनी म्हाज्या व्हिडियोन पक्षी म्हण कावळो म्हण एंट्री जर मारूंक ना अशें जावंक शकना. सो हांगसर पळयात कुत्र्यान सुद्दां म्हाज्या व्हिडियोन एंट्री मारली आनी तेन्ना खंय तरी व्हिडियो कंप्लीट जालो. या आतां तुका सो गायज भरपूर टायम हांगसर आमी म्हणटात तसो स्पेंड केलो. भरपूर म्हटल्यार भरपूर शूट करूंक ना आमी तितलें, बट बरो टायम रावली. सो आतां आमी वयता हांगसर जेवपाक. पार्क बी ना, आमी आजून कोलवा तितलो एक्सप्लोर खंय केला. कोलवा बीच आमी फक्त बीच पयलो आनी हे पळय कितें रे पळोवपाक बीच पयलो हांवें, तुवें पयलो. आनी हे पळय हांगसर न्हय अशें लांब वचूंक दिना तरी बट लोक वयतात. अलर्ट केला तरी ते एक्चुली न्हय गार्ड जे आसा न्हय ते गार्ड एक्चुली सांगत आसत न्हू रे, पूण लोक आयकना न्हू. लोकांची मस्ती खरी. कितले फावटी तो आतां न्हय सांगत आसा लोकांक, बट लोक न्हय लांब वयता, फोटोग्राफी करता. या न्हू वयला भूक लागली पोटाक, भूक लागली. सो आतां आमी वयतली, जेवतली आनी मागीर डायरेक्ट वचपाक वयतली. मागीर वेर्णा रावतली डायरेक्ट. कितें रे कितें घेवंक जाय? कॅमेरा घेवंक जाय तुका? काय दिवंक काय घेता? संजय कॅमेरा जाय खंय बरो. कसलो तो? कसलो? जीव नाही घरा वयता आमचो जॅम जातलो सामको. कसली आयस्क्रीम घेता आतां? कुल्फी. कसली कुल्फी? कुल्फी दी एक. कसली कुल्फी? कुल्फी पिस्ता तुका रे? पिस्ता कुल्फी घेता? तुका कसली जाय? म्हाका जाय दी खंयची दी. पे कर मरे तेका. कोणाची उठल्या घे दोनूय कशा दी. सेम बट डिफरंट. दी तू पे कर. पे कर म्हाका जाय आसली का तुका? करूया. माझे पयशे ना. पयशे खंय दवरला? कितें बरी लागता. कितले रे? 100. घे कोलाची आईस्क्रीम खावप घे, घे. न्हय मजा. ती ट्राय करता ती. नाका उठ. इल्ली आनी एक उठटायली. दी इल्ली इल्ली. पळय पळय कितलो बेगीना खातात दी.
ही बरी हा. गजब. पुरो अरे बरी लागना म्हणटा आनी कितली काबार करता. हांवें इल्ली खाल्ली तुजी गे. तोपली रोखडी मरे संजयची आयस्क्रीम काबारूय जाली. त्या सायडीन काळोख पळय कसलो केला. अरे बस बस जेवता कितें ऑर्डर केलं तुवें? फिश थाली न्हू वेल्ले तिसरे कसली भाजी कसली भाजी मिक्स आदी मिक्स कहा झाली सोलकडी लोणचें दिस इज आचार दिस इज सलाद दिस इज मॅक्रेल दिस इज पापड दिस इज माकड दिस इज राईस माकडू या गिरे बिर्याणी सो गायस सध्या आमी जेवता आनी हांवें बिर्याणी ऑर्डर केल्या आनी तेणी फिश थाली. आता कोण खरेदी झाली खबर ऑर्डर केल्या प्लेट फिनिश करूंक जाय सगळी अख्खी खबर करूंक जाय ते तुकाय बीन करूंक जाय ना. हांवें प्लेट ऑर्डर केल्या हांव एक प्लेट खाली घेतलो तुवें ते ऑर्डर केल्ले सो तुवें खाली करूंक जाय थोडे तोय बीन हय सो गायज फिरत न्हय आमी सँड्रागेर पावली. सँड्रागेर इतली भोंवता जाणा आमी आयज भरपूर सँड्रा कशें आसा. एक न्हीद बीन काडली दिसता तुवें. तरी पावस पडटा हांगसर तरी आमकां वाटेक भरपूर गावलो पावस. बाबा न्हिदला ना ना आसनी थँक्यू तुका. सो गायज इतली भोवली जाणां आमी फायनली मातशी बसले आतां आनी सॉफ्ट ड्रिंक दिला सँड्रा जीव जॅम जालो. हय जीव इतलो जॅम जाला न्हू भोंवोन आनी ब्लॉग सुद्दां करूंक पावोंक ना आयज हांव सारकें कारण मदीं मदीं स्टॉप मदींच पावस. सो आतां सँड्रागेर येयल्या मातशी बसतली आनी फिरत हांगसरूच आमचो स्टॉप आसता. हांगसर मातशी बसता आमी रेस्ट घेता आनी मागीर वयता. व्यू इतलो जॅम जालो न्हू की सांग तोंड पळोवनूच तुमकां कळटा आसतलें. कळटा तुका टाटा कर टाटा हां केलें बाय बाय आं तुका आमगेर या डिसेंबरान येत आमगेर. चल बाय बाय. आवाज येना हरशीं आवाज येता फोनाचेर. ई कर सो गायज कितले कडेन आमी आयज नाय स्टॉप घेवन आसा आनी आयचो ब्लॉगूय कट टू कट असो आसा. जीव इतलो जॅम जालो ना आतां खंय रावचें ना डायरेक्ट घरा वयतली. चल बाय आतां बाय करता पळय आसलो आतां घरा डायरेक्ट. सो गायज काळोख जालो तरी नाही आमी अजून घरा पावूंक ना अजूनय
मारगळी आसा आनी टायम जालो 7:30 समथींग कितें तरी जाली. सो अजूनय नाही आमी ऑर्डरी कंप्लीट करता. वयची इतलो जॅम जालो ना कितें सांगूं तुमकां. काळोख पडत येयलो तरी घरा पावना आमी आनी हालत बेकार तेच्या फुडें जाली सामकी. नऱ्यान पावस म्हण कितें म्हण इतलो पावस पडलो वाटेक. माझी हालत पयली तुमी हेजी हालत पळया. सगळे कपडे बीन ओले सामके आनी बरो काळोख जाय दिलो. तेच्या फुडें आनी एक ऑर्डर आसा ती आमकां कंप्लीट करूंक जाय आनी तेच्या मागीर घरा वचूंक जाय. करया न्हू कंप्लीट. तेका जॅम येता खंय. गाडी इतल्या कंटिन्युअसली कितली गाडी चलयली तेणी आयज खुबूच सामकी. या न्हू आतां हय चल ऑलरेडी पळयात लेट जालो आनी हायवेचेर आसा आमी सामकी. हे पळयात परत आनी पावस येवंक जायना घरा बीन पावसर तरी. चल या. मम्मीन नाही आत्तां फोन केल्लो खंय आसा काय म्हणून तुमी. फिरल्यान वाटा अशी या न्हू फिरल्यान वाट पूर्णाच्यान सुशेगाद. फेस बीन कसलो जालो रे न्हू. तोंड बीन कसले जाले पळय सामके. शी सो गायज फायनली म्हणटा तशी घरा पावली आमी आनी बरो टायम जालो. बरो काळोख जालो भायर. कितें सांगू तुमकां. तुमी तर पयलोच आसतलो. बरो काळोख म्हटल्यार बरो काळोख जालो भरपूर आनी भरपूर बरें दिसलें. म्हाज्या सबस्क्रायबरांक मेळोन इतलें बरें दिसलें जाणा. खूब खूब बरें दिसलें. तुमच्या वांगडा उलोवन इवन अशें म्हटल्यार सांगतात न्हय कशें कितें विडियो आसता अशें बीन हें आयकून खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसलें. आनी तेच बरोबर एका सबस्क्रायबरान म्हाका गिफ्ट सुद्दां दिलें. तें तुमकां मागीर दाखयता. ऑलरेडी संजयान तें फोडलें सुद्दां खाल्लें सुद्दां. कितें रे पळय कितें 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 थँक्यू म्हण मरे तेका. थँक्यू कोणाक म्हणटा थँक्यू. चॉकलेट दिल्ली तिका. लॉरिना 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 थँक्यू म्हण मरे. थँक्यू लॉरिना. मम्मी सुद्दां खाता लॉरिना तुजी. तुवें जे चॉकलेटी दिल्ले नाय ते पळयात. येवच्यान संजयान फोडले ते कारण तो आतां वयतलो रोखडोच. भरपूर काळोख जालो ना तेका लागून. आनी जितली बीन म्हाका आयज मेळ्ळी पळयात तेंकां मेळोन इतलें बरें दिसलें. विडियो मात घेवंक ना हांवें कारण सगळीं कम्फर्टेबल नासता तेका लागून. बट मना पासून थँक्यू आनी असोच मोग असोच सपोर्ट असो न्ही. आनी सगळीं जाणां आमच्या चवथीक सुद्दां येयात. मागीर इनवायट करतले आतां बी करता. सो चला लॉरिनान गिफ्ट कितें दिलां तें तुमकां नेक्स्ट विडियोन कळटलें कारण हो विडियो खूब व्हडलो जातलो. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन विडियोन. ते आमचे देव बरें ग्रुप बाय. या बाय बाय. ती पळयात मम्मी बाय. आनी मम्मीन थंय कॉम्पिटिशन लायला. कॉम्पिटिशन मॉल ओपन केला सद्या. आमगेर मॉल ओपन जाल्लो आसा न्हय कारण सद्या कपडे सुकना आनी क्लिनींग चालू आसा आमगेर. सो चला बाय.